4 दिसांच्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षाक प्रश्नोत्तर, शून्यकाल, कॉलिंग अटेन्शना बरोबर एक खाजगी वांगड्यांचो दीस मेळटा. मात विरोधी बाकावेल्यो चारूय राजकीय पार्टी जाय तश्यो युनायटेड ना. मुखेल मुद्द्या पुरतेच आमी हेरां बरोबर. बाकी सगळे इशू आमच्या विचारसरणीक धरून फुडें व्हरतले म्हण आपाच्या वेंजीन स्पश्ट केला. Combined issues are for Goa-centric issues like Madaya, Uzupetlo Teja. These are combined topics we will combinedly put where there is check policy. But where there are issues which individual we have to fight it out as a party, we will fight it out as the party MLAs and representatives where there is an ideological difference because we come from a background of a non-corrupt foundation. काँग्रेस म्हारगाय, बेकारी, भ्रष्टाचार, म्हादय, मायनिंग, कायदो सुवेवस्थेचे इशू घेवन विधानसभेत देंवता. प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, जे म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द बिगस्ट इशू. करप्शन, आनी इट इज ओपन सिक्रेट नाउ. द मिनिस्टर्स इटसेल्फ आर सेइंग that corruption is happening, prostitution is happening, rapes are happening. All these are said by opposition and ministers itself. So basically this government is completely collapsed. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान इशूचे लिस्टूच केला. एक्सटॉर्शन, स्किल डेव्हलपमेंट, म्हादय, मायनिंग रिझम्पशन, ST पॉलिटिकल रिझर्वेशन, हे फॉरेस्ट फायर्स आनी क्लायमेट चेंज जी जाल्या, ऑनलायन कझिनोज आनी इल्लिगल स्लॉट मशीन जी गोंयांत आहा, IPBच्या नांवान लँड कन्वर्जनां जी जातात, टिचर्स आनी पारा टिचर्सांक जेन्ना केन्नाच तांकां पेमेंट सारको पडत ना, फेलियर टू रिलीज फंड्स फॉर मिड डे मील स्कीम, कॅन्सलेशन ऑफ रेशन कार्ड्स, हे सगळे हे इश्यूज हांव काडटलो. आरजीचो आमदार म्हणटा डेव्हलपमेंटाचेर फोकस. गोंयानूय कितली डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा जावं आमची सानंद्र मतदारसंघांनी कितली आमची डेव्हलपमेंटल वर्क्स आसा ही आमी डिमांड्स घातलेले आसा ऑलरेडी. आनी हेच्या फुडें आमी आमचे जे मेजर कितें आमकां जाय की फुडल्या एक वर्सांत कितें आमी फुडें व्हरोंक सोदता हे आमी मांडटले. चारूय पार्टींचो मूड पळयल्यार इशू तापता तशें युनायटेड ऑपोजिशन. ना जाल्यार जाची ताची रान्नन वेगळी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.